बाय मी हांव आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो, आमचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानोडे आणि आमदार दिनेश काब्राल हे चौगूय जाण अगेन अपोजिशन्स परत परत उलयतात की दाबोलीम एअरपोर्ट शटडावन जातलो, नेव्ही टेक ओव्हर करतली, नेव्हीक जाय म्हणून पर्सनली आम्ही चारूय जाणांचे डेलिगेशन्स डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आणि कशा पद्दतीन दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे टुरिझम गोंयांतले वाडोवपाक शकता आणि दोन्ही एअरपोर्ट जर असले जाल्यारूच गोंयांतले आनीक टुरिझम हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटले हे क्लियर कट एक्सप्लेन केले. तर त्यांच्यानी बी आमकां एश्युअर्ड केला की आम्ही केन्नाच नेव्ही जी आसा पळय न्ही ही दाबोलीम एअरपोर्ट टेक ओव्हर करची ना आणि आत्ताच्या घडीक तरी आमकां खंयच्याच पद्दतीन नेव्हीन दाबोलीम एअरपोर्ट हो टेक ओव्हर केल्लो नाका. वी वील शेअर दीस एअरपोर्ट विथ पब्लीक. आता सिव्हिलियनाच्या बरोबर असा त्या पद्दतीन आम्ही तो एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो permanently for the civilian. It is a cabinet decision which is taken. This airport will be always be remain for the civilian. तेका लागून परत एक विधानसभेतल्यान विषय काढून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें काम हे सदोदीत अपोजिशन्स करता. आज म्हाका दिसता आनी क्लियर जालें. ओके, ज्या निमित्तान दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो सिव्हिलियना खातीर पर्मनंटली उरतलो. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा पळय न्ही हे पर्मनंटली गोंया खातीर गरज आसा आणि इन फ्युचर हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा गोंया खातीर उरतले. As far as tourism is concerned, under no circumstances you should have more flights shifting from there and going to Mopa, as well as facing closure. हे भाशेन जायत रावल्यार मागीर क्लोजर जावपाक शकता न्हू. तेणें सांगलां असलें कांयच प्रपोजल ना. आतां आमी परत तेका मेळपाचें आसा. आय वील गेट ऑल द रेलिवंट पेपर्स